नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकाउंटर न्यू कमर्स ह्या सिरिजान आनी हे सिरीज म्हणजे अशें आसा की जाणी फर्स्ट टायम एसेंब्लीन पावल दवरतले अशा उमेदवारांक मेळटले आनी आमचे कडेन आसा अशे उमेदवार आमचे मुखार आसा अशे उमेदवार जे एसेंब्लीन वतले काय वचचे ना असो डावट आशिल्लो. जेन्ना टिकेट दिल्ली तेन्नाय लोक म्हणटाले ना रे व्हरपा खातीर ताका टिकेट दिल्ली आसा नावेली आनी कोण तरी येतलो म्हणून. अशे भाजपाचे उमेदवार सद्या भाजपाचे आमदार म्हटल्यार जाता, फक्त ताणें शपथ घेवपाची आसा. उल्हास तुयेकार येवकार सर तुमकां पयलीं म्हणजे उल्हास तुयेकार हांची ही सगळ्यांत पयली मुलाखत आमदार म्हणून. सो फर्स्ट इम्प्रेशन की तुमी काडलेली ही मार्जीन की आपूण अमक्या मतांनी येतलो म्हणून. शुअर. जेन्ना एक पार्टीन जेन्ना थरयल्लें तेन्ना पार्टीचें आमचें एक काम आसता की आमकां खंय आमचे पॉकेट्स आसा. त्या प्रमाणे हांव गेले 3 वेळा सरपंच आसलेलो, 2 वेळा झडपी. सो आमचे ते मताची बेरीज आमकां खंय मतां पडटली. तशें आमच्या मतदारसंघांत खूब जाणांचे बी इंट्रस्ट आसलेलो टिकेटी खातीर. कितले जाण टिकेट मागीर पयली टिकेटीचेर मागीर येता पयलीं रावले एक 12-14 जाण दिसता. टोटल 9 जाण आसलेले. 9 जाण आशिल्ले. 9 जाण आनी भितरले बलाढ्यूय आशिल्ले. जशे वालंका आलेमांव बलाढ्य आशिल्ले. प्रतिमान आपली स्ट्रेंथ तयार करून दवरली. फॉर्मर MLA आवेरतान आशिल्लो. रेहान मुजावराक NCP टिकेट मेळिल्ली आनी ताजेय सायजेबल फॅन फॉलोईंग आसा. आनी RG आशिल्ले आनी तातूंत इंडिपेंडंट दिग्विजीत आशिल्लो जाणें काम केलें लोकां खातीर. सो आनी कोण आशिल्ले हे तरी याद जाता म्हाका. आमचो दवरलेचो एक पंच बसलेलो. दवरलेचो पंच बसलेलो. तातूंत उल्हास प्रोफेसर आसलेलो नावेलीचो एक एक्स प्रोफेसर. सो तातूंत आतां ही मतां पडली ती उल्हासाक काय भाजपा? कशें आहा की आमची भाजपाचें एक काम आसलेलें तें गेली 21 वर्सां आमी काम करताले. सो ती आमची एक भाजपाची एक आमची टीम म्हणजे आमचे एक काम करपाची जी पद्दत आसा ती बाकीच्या पक्षांत ना. ती आमी आमचे जे बूथ आसा बूथ वायज आमची कमिटी आसताल्यो. त्या प्रमाणे आमकां खबर आसलेली की आमकां ह्या बुथार कितली मतां पडटा आनी आमी काम केल्यार कितली मतां पडटली. त्या प्रमाणे आमचें एक प्लॅनिंग आसलेलें की आमकां इतली मतां पडटली. त्या प्रमाणे आमकां खबर आसलेली की आमकां कोणूय बसो आमच्या ऑपोजीट. हे फावटी नावेलीन BJP जिखता अशें आमकां खात्री आसलेली. कित्याक आमी काम करताले न्ही. आमी कितें अकस्मात 5 वर्सांनीच आमी लोकां मदीं वचना. आमचे पक्षाचें काम हें सदोदीत काम आसता. एक मुस्लीम वोट्साचें पयलें आनी हांवें क्लोजली पळयलां. पयलीं शेख जिना आशिल्ले आनी नंतर आमी पळयलें की उर्फान मुल्ला आयले आनी ताचे उपरांत नावेली तांणी कामूय केलें आनी एक मोठो फोर्सूय मेळ्ळो तुमकां. ते तुमच्या फेवरान आयले एक चंक ऑफ मुस्लीम वोट्स जे बाकी अदरवायज भाजपा वटेन केन्ना वचपा नाशिल्ले. ना हांव जो रावता ती एरियान रुमडामोल डवली पंचायत थंय हांव 3 फावटी निवडून येयल्लो. ते आमचे मुस्लीम वोटर्स आसा, हिंदूय वोटर्स आसा. म्हणजे मुस्लीम वोटर चड वोटर आसा. सो तेंची म्हाजे कडेन पर्सनल अशें रिलेशन आसा. सो म्हाका थंय सदांच तेंची मतां पडटालीं. सो जालें कितें आतां हे फावटी तो रेहान मुजावर बसलेलो. सो खंय तरी थोडी मतां तेंची स्प्लीट जाली. पूण म्हाका खबर आसलेली की म्हाका एक तेंची मतां पडटली अमकी अशी. त्या प्रमाणे ती म्हाका शुवर पडली. सो म्हाका खबर आसलेली की कोणी कितली आतां म्हाज्या ऑपोजीट 3 मुख्यमंत्र्यांनी काम केलें ऑपोजीट आनी एक मिनिस्टरान केल्लें. तरी आसतना म्हाका खबर आसलेली 3 मुख्यमंत्र्यां भितर चर्चिल आयलो आपल्या चलये खातीर, लुइजीन आयलो अलंका खातीर आनी तिसरो दिगंबर कामतीन सुद्दां दिगंबर आवर्तना खातीर तेणी आमचे थोडे कार्यकर्त्यांक बी मिटींग घेवन बी केल्लेलें तेणी. दिगंबर कामती येस ताणेंय थंय येवन काम केलें. काम म्हणजे त्यांनी भितर अशें अंडरग्रावंड काम केल्लेलें. मातशी खबर काडटाली मागीर की आमचे थोडे कार्यकर्ते एका वचून तांकां आपयतालो मेळटालो भाजपा. येस. सो भाजपान अकावंट ओपन केलो थंय शुअर. फर्स्ट टायम हय हिस्ट्रीन म्हाका दिसता न्ही. हिस्ट्री लिबरेशना नंतर म्हाका दिसता केन्नाच थंय ना फर्स्ट टायम नावेली भाजपा हें जालो. बरोबर. जेन्ना हांव जेन्ना एक 1997 जेन्ना पंच जाल्लो सालसेटीन 30 पंचायती आसताल्यो. सो एकमेव पंचायती BJP आसताली. तेन्ना लुइजीन फालियर सुद्दां थंय मुख्यमंत्री आसतालो. पूण आमची ती पंचायत BJPच काम करताली. शेख जिना आमी थंय 7तले 6 सुद्दां आमी BJPचे पंच निवडून हाडलेले. सो आमी केन्ना चिंतून नासले की त्या मतदारसंघान पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत, आमदार जातले. पूण आमचें काम चालूच आसलेलें. आनी आमचो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर तो आमकां चड कामाचें आमकां खूब हेल्प करतालो. सो आमकां हळू आमचें काम वाडत गेलें नावेलीन. आमकां खबर आसलेली की आमचे पार्टीचें काम केल्लेली लोकांची डेवलपमेंट लोकांचो जावं त्यो वेरियस स्किमी आसूं जावं आमचे सेंट्रलान मोदी सरकाराचें काम आसत हे सगळ्याचे कामाचे फळ हे आमकां मेळिल्ले कडेन आसा.
हितून खुबसो आमचो ही तिकेट सुद्दां मेळपा खातीर खूब रती महारथींनी डिमांड केला. पूण हांव सामान्य कार्यकर्ता पक्षाचे सदतीत काम करपी दिल्लेलें काम करपी. सो म्हाका पूर्ण खात्री आसलेली हांवें लॉबिंग बी कांय करनासलें तिकेटी खातीर. सो म्हाका खबर आसलेलें की एक निश्ठावंत कार्यकर्ता तिकेट मेळ्ळी जाल्यार म्हाकाच मेळटली. हांव थंड रावन काम करीत आसलेलो. म्हाका जेन्ना फर्स्ट टायम जिल्हा पंचायत निवडून येयलो एक सरप्रायज की नावेलीन सुद्दां जिल्हा पंचायतीक BJP येवंक शकता. सो म्हाका पूर्ण खात्री आसली आमी काम केल्यार आमकां परत सुद्दां हांव निवडून येतलो. त्या प्रमाणे BJPचें सरकार आसल्या कारणान खुबशे जिल्हा पंचायतीचे डेव्हलपमेंट करून दाखयलें. म्हाका दिसता आमदारान सुद्दां करून तितलें हांवें तेच्या पेक्षा चड सो डेव्हलपमेंट जिल्हा पंचायतीच्या डेव्हलपमेंटाचो फायदो तुका आमदार जावपाक खूब जालो. फायदो जाला. लुईजीन फालेरो म्हणटा की आपूण 10,000 कोटीची कामां केल्ली आसा नावेली. म्हळ्यार नावेली म्हणजे तुमकां सुळसुळीत रस्ते दिसता किंवा सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट दिसता किंवा लायट दिसता किंवा उदक दिसता, हें सगळें आपल्या खातीर जाल्लें आसा. सो MLA म्हणून तेजो रोल आसतलोच पूण खंय सरकार हो BJPचो आसलेलो. सो आमच्या BJPचें धोरण आसलें की ओपोजिशनच्या सुद्दां मतदारसंघात काम करपाक जाय. आमी तेजो पाठपुरावो करताले. आतां आमच्या थंय मनोहर पर्रिकर स्टेडियम जाला नावेली मतदारसंघात, जावं आमचे सेक्युरिटी हो व्हडलो स्टेडियम जाला, आमचे दवर्ली पंचायती फाटल्यान बरो स्टेडियम जाला, जावं 2 बरी भवन जाल्या सांस्कृतीक भवन. ह्या खातीर जो कितें कोट्यांनी निधी जो आसलेलो आमच्या सरकारान दिलो ते आमी पळोवना केन्ना की थंय ओपोजिशनाचो आमदार आहा. पूण आमी जेन्ना बिंग जिल्हा पंचायत म्हणून आमी तेजो पाठपुरावो करताले. आमी सांगताले सरकाराक की हें काम जावपा जाय. आमी तो आमदार ओपोजिशन आसा जेन्ना आमच्या थंय आमकां बेज करपाक जाय. त्या प्रमाणे आमच्या सरकारान सुद्दां आमदार नासतना सुद्दां थंय भरपूर डेव्हलपमेंट केला. भरपूर डेव्हलपमेंट केलें. आमी पयलें नावेली जिल्हा पंचायत नावेली एज सच तेन्ना हे येताले BJP वाले येताले. सो तेन्नाच सुरू जालें हें सगळें चेंजीस. ना एक्चुअली खरें म्हणल्यार आमी गेल्ल्या 5 वर्सांत 2017 जेन्ना इलेक्शन जाल्लें तेन्ना आमकां आमच्या पक्षाचो विचार आसलेलो की हे फावटी आमी BJPचो कॅन्डिडेट घालपाक जाय. कित्याक आमकां सायजेबल वोट्स आसा आमचे, जावं आमचे कार्यकर्ते सुद्दां बरे जाल्या वाडल्या. जे आमचे 39 बुथांचेर आमच्या प्रत्येक कमिटी आसताली आनी आमी प्रत्येक आमच्या म्हयन्याक मिटिंगी आसताल्यो. सो आमचे कार्यकर्ते वाडत आसताले. कार्यकर्त्यांची कामां आसली ती जाताली आमची. आमी वेरियस मिनिस्टर डायरेक्ट एप्रोच जातालो मेळटाले. इवन आमचो प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री केन्नाय आमकां गेल्यार सदां तेजे दार उगडे आसताले. बारीक मोठी कामां आमची जाताली. सो लोकांक दिसतालें की जर हांगासर एक जिल्हा पंचायतीचो मेंबर एक कांय नासतना सुद्दां इतली कामां करपाक शकता. लोकांनी एक ठरयल्लें की तुमी फक्त तिकेटूच घेया आमी तुमच्या बरोबर आसतले म्हणून. मनोहर पर्रीकर आशिल्ले पळय तांणी खास करून साश्टीन लक्ष घातिल्लें आनी तेन्ना कांय पेपरांनी तांकां मिशन सालसेत बी म्हटिल्लें. तो म्हणटाले ना हे मिशन सालसेत न्ही, आपूण सालसेतीन लक्ष घातलां म्हणून. ते आतां मिशन सालसेत पयलीं फातोड्डा जालें, मागीर नंतर यू लॉस्ट फातोड्डा कंटिन्युअसली. आतां नावेलींच्यान सुरू जातलें मिशन सालसेत. मिशन सालसेत अशें कांय नासलेलें. एक्चुअली कशें आसा ज्या मतदारसंघात आमकां फेवरेबल आसलें ते आमी चड लक्ष दिवपाक जालेलें. आतां कशें आसलेलें आमचे 21 आमदार निवडून येयले लास्ट टायम. तरी आसतना आमच्या सरकारान आवर्तना फुडताना मिनिस्टर केलेलो. पूण तेजो मिनिस्टर दिवन सुद्दां आमकां पक्षाक जो फायदो जावपाक जाय तितलो जावं नासलेलो. तेज्या पयलीं आमी चर्चिलाक आमी सपोर्ट केल्लो. चर्चिलाक निवडून हाडलेलो. चर्चिल खंय रावलो. चर्चिल मागीर काँग्रेसीन गेलो. तेज्या पयलीं आमी जॉन रायकराक सपोर्ट केल्लो. सो आमी ह्या मतदारसंघात नावेलीन सुद्दां खुबशे आमी एक इंडिपेंडंटाक सपोर्ट केलो. खंय तरी आमची बेज वाडपाक जाय आनी त्या प्रमाणे तशें जावना. त्यो पक्षान एक ठरयल्लें की आमी हे फावटी कोणाक सपोर्ट करुया ना. पक्षाकय कॉन्फिडन्स नाशिल्लो. अप टू 2017 सुद्दां कॉन्फिडन्स नाशिल्लो की आपूण नावेली कोण उमेदवार दवरता तो जिखून येतलो म्हणून. आमी पयलें शेखजीना कितले फावटी उबो रावलो, प्रत्येक फावटी पडलो आनी अशें जातालें की कोणा तरी दिवंक जाय म्हणून तिकेट दिल्ली म्हणून शेखजी. बरोबर. तेन्ना कितें आसलेलें एक आमची तितली कार्यकर्त्यांची बेज नासलेली. सो जसो आमचो सरकार सत्तेर आयलो तर मोदी सरकार सेंट्रलान जालो त्या प्रमाणे खंय तरी लोकांची कामां जावपाक लागली. लोक काम करता तेका पळोवन लोक रावता. थंय होय फॅक्टर जालो की ओरिजिनल नावेलकार आतां कमी आसा आनी भायले लोक जे नावेली येवन रावल्ले आसा आनी तांणी आपली मतां हांगा शिफ्ट केल्ली आसा ती भाजपा वटेन वता. ते एक जावपाक शकता. कशें जालां आतां नावेली हो शहरीकरण जालें, ग्रामीण भाग जावना. बरें खुबशी बिल्डींग येयल्या. भायले लोकूय आहा, नॉन गोवन्स, हिंदू नॉन गोवन, आवट ऑफ कर्नाटकाचे लोक आहा, महाराष्ट्राचे लोक आसा, सगळे तरेचे लोक थंय आसा. मुस्लीम वोट्स थंय जाल्ले कडेन आसा आनी आमचे हिंदू वोट आसा, कॅथलीक वोट आसा. सो थंय आतां तशें पळोवपाक गेल्यार हे एक शहरीकरण जाल्ले कडेन नावेली मतदारसंघ आसा. सगळे धर्माचे लोक रावतात. ते मतां पडली म्हणटात. सगळ्यांकूच वांटून गेला तशी. म्हणल्यार आमकां आमचें जें कितें काम आसलेलें, आमचें कितें वोट्साचें टार्गेट आसलेलें हें आमी एचीव केल्ले कडेन आसा.
स्प्लिट ऑफ वोट्स जाले. आमी पयले नेटान सुरू केले प्रतिमान, आनी हय. प्रतिमा प्रत्येक घरान पावले. नंतर वालांकांनी नेटान सुरू केले, आवेर्तानूय नेट मारतालो, आनी सगळीं आमी नांवां पयलीं घेतिल्लीं ते नेट मारताले. ताजोय फायदो जालो तुका की जांकां भाजपा नाका असले मतां आसा ही सगळ्यांनी खाल्ली, आनी जांकां भाजपा जाय ती सगळीं भाजपा वटेन आयली. बरोबर. कितें जालें तें खरें म्हटल्यार एक जी वोटींग स्प्लीट जाली अशें आमी म्हणपाक शकना, कारण आमी पयलींच चिंतलें आमच्या मुखार कोण बसतले, कितले बसतले आमकां खबर नासलेली. आमी थारायलें की आमी हो मतदारसंघ जिखपाकूच जाय म्हणून. त्या प्रमाणे आमची खरी थोडी वोट सुद्दां आमची वोट सुद्दां स्प्लीट जाल्ली कडेन आमी काँग्रेसीची वोट स्प्लीट जाली अशें म्हणना आमी. आमची वोट भाजपाची जाली. भाजपाची वोट कित्याक कॅन्डिडेट चड जाले आनी प्रत्येकानी खंय तरी पयशाचो सुद्दां वेव्हार खूब जाल्ले कडेन आसा. लोकांक पयशांचे भूल दाखोवन मतदान सुद्दां डायवर्ट जाल्ले कडेन आसा. पूण निश्ठावंत ते बीजेपीचे लोक आसलेले, बीजेपीकूच मत मारपी ते बीजेपी बरोबर रावले. दुसरी गजाल म्हणजे जर लुईझीन फालरो थंय उबो राविल्लो, हायपोथेटिकल क्वेश्चन, जाल्यार तूं येता आशिल्लो दिसता तुका? शुअर. कारण लुईझीनान 5 वर्सां कामूच कांय नासलेलें. लुईझीन आमदार आसलो सुद्दां लोकांक दिसनासलेलें. कित्याक लुईझीन सदांच लोकांक सांगतालो की आपूण ऑपोजिशन आसा, कांय काम जायना म्हणून. चर्चिली रावल्या येता आशिल्लो तूं? 100% येता आसलेलें. कित्याक आमचें तें काम आसलेलें. 5 वर्सांनी थंय कोणूच म्हाका म्हाजें तें आमी ऑफिस घातलां आमचे बीजेपीचे कार्यालय आसा. आतां आमच्या ऑपोजीट 9 कॅन्डिडेट आसलेले. टोटल 8 जाण हांव धरून 9 जाण. सो 8 जाणांचें खंय काम कांय नासलेलें. ते 5 वर्सान खंय तरी ते जागे जाल्लेले. तुका खूब जाण म्हणटा फ्लुकान आयलो म्हणून, आनी उल्हास तुयेकारा लॉटरी लागली म्हणटात. डू यू एग्री? ना ते काम आसा न्ही. 5 टायम इलेक्टेड मेंबर. लॉटरी अशी धरिना हांव तूं? धरना लॉटरी. हे काम आसा, कामाचें फळ मेळ्ळे कडेन कामाचें. कार्यकर्त्यांची मेहनत. 800 वयल्यान येवन पडले अशें कांय ना. ना 20 वर्सांची कार्यकर्त्याची मेहनत. बारीक कसली अपेक्षा न धरता काम करपी कार्यकर्ते आमचे. एक 5-6 कार्यकर्त्यांनी पक्ष वाडयल्लो. शेख जिना जायत, उल्हास जायत, खुबशे असे कार्यकर्ते आसलेले. आमी केन्ना चिंतून नासले. त्या टायमार आमकां खूब त्रास जाताले. आमी अशे इलेक्शन टायमार अशे रस्त्यार सुद्दां उबे रावल्यार पुलीस आमकां धांवडून घालताले. त्या टायमार खुबशे काँग्रेसांचे हें आसलेले, बाले किल्लो. थंय आमकां एक बुथाचेर सुद्दां बसपाक मनीस मेळनासलेलो. त्या टायमार आमी 31 लोकांची कमिटी काडटाले. ते 31 लोक सोदपाक आमकां पडटाले. 31 लोक सुद्दां मेळनाशिल्ले. सोदपाक पडटाले आमकां. अशे तरेन आमी तें काम केल्ले कडेन आसा. जेन्ना थंय आमी एक बॅनर सुद्दां लायलेलो. आमचो तो बॅनर आमचे उजेरी लोक काडून उडयताले बीजेपीचो. त्या मतदारसंघान आमी काम चालूच दवरलेलें. आमी दिसतालें मनोहर पर्रीकर हो काम करता. नावेलीन सुद्दां तो कितें तरी चमत्कार करतलो. आमकां तो बरोबर कामां करपाक आमकां हेल्प करतालो. तेजें प्रोत्साहन, तेजे मेहनत, हेजें फळ जावं एक तिकेट दितना सुद्दां आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत, सतीश धोंड, जावं आमचो सदानंद तानावडे, जावं आमचो नरेंद्र सावेकर, हेंचे सगळ्यांचे आमकां नावेलीचें लक्ष आसलें. आमी काम करता तें पळोवन. हांव निश्ठावंत कार्यकर्तो, कसली अपेक्षा न धरपी काम करपी, खबर आसलेली तांकां. हेवटेन तेवटेन तुजे सगळे नॉन बीजेपी मतदारसंघ. हेवटेन पळयत जाल्यार बलाड्डे आमचो दिगंबर कामत आसा. तेवटेन पळयत जाल्यार आमचो क्रूज, म्हणजे आतां क्रूज सिल्वा जाल्लो आसा, नाजाल्यार थंय फिलीप नॅरी येतालो. तेवटेन बाणावले पडटा तुका. हेवटेन पळयत जाल्यार रेजिनाल्ड पडटा तुका. असो सामको चारय वटेनी बांदलेलो मतदारसंघ. सो तातूंत तुवें कमळाक हाडप, ओके, हें एक फायन. पूण ते कमळाक थंय दवरुवप इज ऑल्सो अ चॅलेंज. फुडल्या 5 वर्सांनी तुका दिसता की नावेलकार अशेंच हें करतले? कारण हे बाकीचे फॅक्टर्स मायट नॉट बी देर. जर तूं आतां पासून जर तर प्लॅनिंग करून जर काम केलें, लोकांच्या काळजांची कामां, म्हणजे कशें लोक पयशे मागना. लोकांचे रस्ते, लायट, जावं उदक, जावं खंय तरी युथांचे प्रॉब्लेम्स आसता, सर्वीस आसता, सगळे गोवोरमेंट सर्वीस दिवपाक शकना, खंय तरी तांकां प्रायवेट, हे खुबशे जे आमी प्रॉब्लेम सॉल्व केले जाल्यार लोक अवश्य पक्षा बरोबर वता. आमच्या आतां पक्षाचे 3rd टायम निवडून येयल्या. कारण कितें, आमच्या पक्षाचें काम आतां तुमी पणजे गेल्यार पळयतले तुमी रस्ते 4 लेन 6 लेन आतां तुजी विक्ट्री, पक्षाची विक्ट्री. हय, पक्षाची आमची आनी कार्यकर्त्यांची ही विक्ट्री. आनी ही तुजी विक्ट्री मनोहर पर्रीकराची विक्ट्री. मनोहर पर्रीकराचें काम ह्या मतदारसंघान, प्रमोद सावंताचें काम आनी आमचे सेंट्रल आमचे मोदी सरकाराचें कामाचें, जाल्यार कामाचें फळ मेळिल्ले कडेन आसा. कामाची विक्ट्री म्हणल्यार तूं पयशे घालना? ना, आमी केन्नाच पयशे वोट दिवपाक पयशे आमी केन्नाच घालना. हांव 5-10 निवडून येयलां, केन्नाच एक म्हाका मत घालां तुका कितें घे, केन्नाच करूना आमी. हे सामकें 100%. विदाउट मनी. या काल सुद्दां आमचे सिटी रवीजी म्हणटाले, आमचे सामके लो बजेटाचे आमदार म्हणून म्हाका तेणेन इंट्रोड्यूस केलो म्हाका तेणेन, की
आमी खंय आमी आमच्या पक्षांचे कितें आमच्या कार्यकर्त्यांक च्या पाणी बटावडा सामोसा अजून चलता च्या पाणी भाजपान बिर्याणी जाय केन्ना कार्यकर्ते म्हणना आमचे. चिकन बिर्याणीक काय पावना ना काय ना आमचे निश्ठावंत कार्यकर्ते महिला पयलीं म्हणटाले कण्ण दिवन हे काडटाले म्हणून भाजपा अजून पासून ह्या सुद्दां म्हाज्या इलेक्शनाक आमी भोंवतना आमचे एक मनीस बटावडे आनी खंय तरी उदक हाडून दितालो तेजेर कार्यकर्ते भोंवताले केन्ना कोणी आमकां दनपारचें जेवण दिसता केन्ना खंयच्या कार्यकर्त्यान म्हणना. जावं ओके अनदर थिंग आतां मंत्रीपदाचे विशय येतलो सगळे कडेन आनी साश्टीन पळयत जाल्यार ओवरऑल फक्त एकूच भाजपा येयल्लो आसा आनी दुसरो जो इंडिपेंडंट आसा तो भाजपाक सपोर्ट करता रेजिनाल्ड आतां म्हणसर तरी आमी हांगा बसल्या म्हणसर तरी अजून खूब कितें जावपा आसा सो मंत्रीपद एक साश्टीक येवचेशें दिसता तुका. ना तशें मनान खूब इच्छा आसता पूण तें आमच्या पक्षान कशें आसता मागच्या पयलीं तुजें कामाचें फळ जावं तिकेट सुद्दां मेळ्ळा आनी कामाच्या फळाचेर मेळ्ळें तांकां जर नेतृत्वाक दिसता जाल्यार अवश्य ते विचार करतले. सो म्हाजें तशें कांय ना आमी एक सादे निश्ठावंत कार्यकर्ते पक्षान जें दिल्लेलें काम सदांच करता आमी पक्षान दिल्लेलें घेतलें ना जाल्यार आसा आमी काम करतले आमी पक्षाचें. ओके जिल्ला पंचायत आतां लोकांनीचो आनी एकूय सूर आसूं शकता की अबे हांकां आमी जिल्ला पंचायतीक निवडून हाडलेलो हाका वा आतां परत ते रिजायन करतलो परत आमचें बाय इलेक्शन थंय जिल्ला पंचायती खातीर. कालूच कावंटिंगा टायमार थंयसर अदर पार्टीचे लोक म्हणटाले की आतां आमी जिल्ला पंचायतीक आनी उमेदवार आनी कित्याक घालपा जाय सो की तूं आतां आमदार जालाच सो तुमी कोणा बसयता ताका तुमी निवडून हाडटले इतली खबर आहा अशें ते थोडे म्हणटाले की तुमी बिनविरोध सुद्दां हाडया म्हणून अशे तरेचे विचार चल्ले कित्याक सर आमची जिल्ला पंचायत जर आमचो मेजॉरिटी फूल मेजॉरिटी आसाच आनी आमचो हो जर सीट आमचो आमकां कितें आमकां 14 आमची मेजॉरिटी आसा आमकां एक्चुअली थंय जाय 13 सो आमची 14 मेजॉरिटी आसात आमची जिल्ला पंचायतीक. सो हो सीट जर येयलो जाल्यार चड डेव्हलपमेंट जातलें लोकांक खबर आहा लोक आमदार आहा थंय तेज्या फाटल्यान सदांच रावता. सो ह्या फावटी नावेली जिल्ला पंचायतीक शुअर शुअर अनपोजूय येवं शकता म्हणटा तूं. हय तेच आमचे ओपोजिशन काल ते कावंटिंगा टायमार म्हणटाले तुमी आनी आमी कॅन्डिडेटान कितें घालपा जाय काय म्हणून. सो तितलें इजी आसना न्ही आतां तांकां जे तेंच्यांनी तशे पयशे मोडल्या जाल्यार तांकां म्हाका दिसता एक मत कितल्याशा हजारांक पडलें आसतलें सो तेंचें तशें कॅल्क्युलेशन आसतलें आमी जिल्ला पंचायतीक मत घालून पयशे कित्याक खर्च करुया ताजे परस ते बीजेपीचो आमदार आहा बीजेपीचे कार्यकर्ते आनी बीजेपीचे मतदार आहा ते चेंज जायना हें खबर आसा सगळ्यांक. ओके नावेलीचो आनी एक आस्पेक्ट हांवें बारीक पळयलो की हांगचे जे आमदार आसता किंवा हे आसता उमेदवार तरी आशिल्ले ते एक म्हणटाले की हांव एक्सेसिबल आसतलो म्हण तुमच्या खातीर आनी प्रतिमा पळयलें शी इज एक्सेसिबल वालांका इन अ वे एक्सेसिबल बाकीचे ते थंयच्या थंयच रावून एक्सेसिबिलिटी तुजी एक्सेसिबिलिटी कितली आसतली नावेलीच्या लोकां खातीर तूं कितले अवेलेबल आसतलो. आमी खरें म्हटल्यार तशें पयलें गेल्यार हांवें जेन्ना जिल्ला पंचायत निवडून येयलें तेन्ना जेन्ना म्हाजें ऑफिस आहा हांवें काम करपाक सुरू केल्लें कितें आजून पसून म्हाजे घरा कडेन पळय ऑफिसान लोक आसलेले मातसो येता म्हण सांगून येयला काम चालूच आसा आमचें. आमी आमदार जातलेच म्हणून आमी काम सुरू करून जातलेले म्हाज्या ऑफिसान आमी सगळे आमचे स्टाफ आसा लोकांचे स्किमीची फॉर्मां म्हूण लोकांचे ते बरोवन दिवपाचें लोकांक टायप करून दिवपाचें चालूच आसा आमचें. आमी खंयच अशें हो अमक्या धर्माचो तो त्या धर्माचो आमकां कोण मत मारना आमी केन्ना विचार करूना आनी लोक तेच उल्हास तुयेंकार हो मनीस सिंपल गेल्यार केन्ना कोणाक ना म्हणना आनी हेच म्हाजें मेन हें आसलें लोकांक की लोक आपलो मनीस उल्हासा कडेन केन्नाय गेल्यार तो मेळटा तेच्या घरा कडेन वचपाक कोणाक तिसरो मनीस लागना. मदीं आनी एजंट कोण ना ना अजून पासून डायरेक्ट सिंपल मोबायल नंबर सगळ्यांक खबर आसा सामकें सगळे मोबायल तू घेता सामकें आतां सुद्दां हांव ऑफ केला आतां कोणाचे मिस कॉल आयले तांकां परतून करतलो फुडले 5 वर्सां असो उरतलो. शुअर 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 कित्याक आमी तेच काम करून येयलें म्हण लोकांनी निवडून दिलें म्हाका अशें दिसता कारण ही इंटरव्यू 5 वर्सां लोक पळयतले शुअर शुअर हाजी युट्यूबार आसताच ही मागीर कंटिन्युअस तसोच उरतलो चेंज जावचो ना. एक्सपिरियन्स आहा न्ही 5 वर्सां 5 टायम इलेक्टेड म्हणजे जवळ जवळ 25 इयर्साचो एडमिनिस्ट्रेशनाचो एक्सपिरियन्स आहा खंयच्या डिपार्टमेंटान खंय गेल्यार कामां कशी करून घेवप आनी 25 वर्सां काम केलें कोण डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार BDO हे सगळे वळखीचे जाल्ले कडेन कामां गेल्यार जाता PWD सगळे एक्झिक्युटीव इंजिनियर एक्सपिरियन्स आहा सरकारी सध्या तुमीच घडयता हय सगळे एक्सपिरियन्स तुका नवोच आमदार कालूच येयला आनी ताका केन्ना पंचवीस जावना अशें कांय ना म्हाका खबर आहा ती खंयच्या डिपार्टमेंटान फायल व्हरपाचें कशी पास करून घेवपाचें. ते असेंब्लीन कसो उलयतलो ते तुका आतां एक्सपिरियन्स ना आसा पंचायती आतां जिल्ला पंचायतीक आमची डिबेट जाता सेम असेंब्ली टायप जिल्ला पंचायतीन
ती फक्त आमकां पळोवंक मेळना. तुमकां तुमी आसता तुमचे थोडे रिपोर्टर, पण कितें आसा Live दाखयना. लायव्ह दाखयना. एक्सपिरियन्स आसा, हांव म्हणना की हांव चड हुशार अशें म्हणून, खंय तरी आसा एक्सपिरियन्स आसा. सो जिल्हा पंचायती वयली डिबेट मातशी मोठ्या स्केलीचेर Yes, व्हरून yes, थंय yes. करपाची. फक्त कित्याक तुका कितें लॉ कायदो सगळें खबर आसलो आनी तुका दुसऱ्याक जर तूं प्रश्न करतलो जाल्यार तुका पयलीं खबर आसपा जाय आपूण जें उलयता तें सारकें आहा काय ना तें खबर आसल्यार तूं कितें उलोवपाक शकता न्ही. तुका आतां प्रश्न करपाची गरज ना. तुजोच सरकार जालो ना. तूं बरोबर ना, एवढेच पूण उरलो. सरकार सुद्दां आसलेल्या लोकांची कामां करपा खातीर प्रत्येक मंत्र्या कडेन झगडून काम करून घेवपा जाय. झगडून काम करता. काम करून घेवपा गरज पडल्यार सीएमा कडेन झगडून झगडून काम करून घेवपा जाय. लोकांनी आमकां निवडून त्या खातीर दिल्या न्ही. कोणी काम करपा जाय आमकां लोकांची युतांची कामां आसा. सगळ्यांची कामां बरोबर. करतलो. बरें, देव बरें करूं. ही पयली मुलाखत आशिल्ली उल्हास तुयेकर तुमची हांची. इनफॅक्ट आमी न्यू कमर्स ही सिरीज सुरवात करता आनी फक्त लोकांक जाणा जावपा खातीर, कारण जे लोक नावेली नासता, जे लोक नावेली रावना, जे लोक बाकीचे जाग्यांनी रावता, तांकां नावेलीचो आमदार कसो दिसता, कसो उलयता आनी ताज्यो मनांतल्यो कांय गजाली काडून घेवपा खातीर आमी ही सिरीज सुरू केल्ली आसा. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. आतां आमी हे शूट करता आसतना हील गो टू पणजे वचून आतां सद्या लिडर डिसायड करपाचे उरला तुमचे, कोण तो. आनी काल आमच्या मिटींग जाल्या एक, आनी आतां आमचे एक आयज थरतलें. काल कसो जालो एक्सपिरियन्स मिटिंगेचो? काल ऑल इलेक्टेड कॅन्डिडेटांक यू आपयले. आर एक्सायटेड की बाबा ह्या सगळ्या मदीं आपूण एक नवो आसलेलो. सो आमकां तेय थोडे नॉर्थाचे आमदार आसलेले तेंचो तुका वळखताले वळखताले, पूण तांकां एक सरप्रायज अशें तांकां की नावेलीन सुद्दां बीजेपी येवं म्हटलें. नावेलीन. हय. सो तू यू आर द स्टार आय थिंक न्ही. सगळे जाण पयलीं तुका हात आनी दिताले. हांव फर्स्ट टायम इलेक्ट, बाकीचे सगळे जाण आहा ते Repeat 2 जावन 3 टायम. आयले. फर्स्ट टायम इलेक्टेड. ओके, देव बरें करूं. तुमी पळयतात न्यू कमर्स सिरीज ऑन अप एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसाइट www.goaNewsUp.com. चॅनल पार्टनर्स RDX and production partners are Prasad Deshpande, Mentor, GoaBiolin.com. Keep watching us.